आज आमी हांगा आयिल्ले बेसिकली अरेंजमेंट्स पळोवपाक। आमचो बाब निलेश आसा, हांगा बाब सेबी आसा दाबोळेच्यान, एक्स कावन्सिलर निलेश नेवालकर आसा, आमचे सिनियर लिडर बाब जनरल सेक्रेटरी मोहनदास लोलयेकर आसा। पूर्व तयारी पळोवपाक आयिल्ले की शुक्राराचे जनता दरबार हांगा जातलो मर्मगांव, सो ताच्या खातीर मोबिलायजेशन आनी लोकांचे पर्यंत मेसेज पावोवपा खातीर आनी वेन्यू फायनलायज करपाक आमी हांगा आयिल्ले। आमकां अपेक्षा की लास्ट टायम जो हांगा जाल्लो फाटल्या वर्सा तसोच ह्या वर्सा जातलो, कारण मर्मगांव तालुक्यात पोल्युशन म्हणत, MPTची दादागिरी म्हणत, खारेवाडा जेटीचेर नुस्तेकारांचे इश्यूज अशे खुबशे वेगवेगळे इश्यूज हांगा आसा आनी ते सगळे सुटावो करपाक आमचे अध्यक्ष हांगा येतले लोकांचे घराणे आयकपा खातीर शुक्रारा सकाळी 10 ते 1 मेरेन झेड स्क्वेअर हॉटेलान मर्मगांव तालुक्यात। उडता गोंय जायता आनी हाजेर सरकाराचें बिलकुल लक्ष ना। सरकार म्हाका दिसता एकच पळयता की हप्ते कशे येतले काय, सगळ्यांक टार्गेट दिवप, इन्स्पेक्टरांक DYSPक सगळ्यांक टार्गेट दिवप आनी ते पयशे कशे येतले। जेन्ना हे दोन आमदार, माजी आमदार आनी आजी आमदार एकमेकाचेर आरोप जाहीर करतात, हातूंतल्यान भारतीय जनता पार्टीचें एडमिनिस्ट्रेशन कशें चलता हे समान जनतेक खबर आहा। प्लस ताणें काल सांगले त्या प्रमाणे कायदा सुवेवस्थेक एसिड अटॅक जाले, मागीर मर्डर, गोंयांत मर्डर म्हणजे भायल्यान लोक येवन गोंय हें अशें जालां की गोंय मर्डर स्टेट कशी की गोंयांत येता लोक फक्त मान उडोवपाक, लोकांक घेवन येता, कोणा चलयांक घेवन येता, बायलांक घेवन येतात, पण गोंय हें अशें डेस्टिनेशन जालां, ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन उरूंक ना, गोंय हें मर्डराचें डेस्टिनेशन जालां। कोणाक जर मारपाक जाय इंडियेच्या तर गोंया हाडपाचें मारपाचें, तांकां इल्ली सुद्दां भंय ना, पुलीस कांयच करपाक सोदना, पुलीस फक्त चलन दिवपाचें आनी बाकीचें जें कितें आहा तें सामान्य लोकांक सोंपोवप ह्या हातूंकूच दंग आसात, बाकीचे खंयचेंय करना। सरकारान खरें म्हणजे ही सरकारची नैतीक जबाबदारी, प्रमोद सावंत सरकारची नैतीक जबाबदारी, ज्या तरेन क्रायम रेट वाडत आहा आनी तो क्रायम रेटाक तो कांय करूंक सोदना, अशें सरकारान सत्तेर रावप काय ना हें आमी सांगना, तें ताणें ठरोवपाक जाय, ताणें इंट्रोस्पेक्शन करपाक जाय की आत्मपरीक्षण करचें की आपल्याक अधिकार आसा काय कितें काय। दुसरें तांकां खबर आहा, सरकाराक खबर आहा की ते सरकार सत्तेर येना म्हूण, कित्याक ते सांगता, ते स्वता मान्य करतात की 27 ते सत्तेर येना। ताजें कारण अशें की आतां तांगेर 33 आमदार आहात, विकत हाडिल्ले, खंयचे भाड्याक घेतिल्ले, सगळे जण 33 आमदार BJPच्या नांवान, BJPचो टिळो लावन जे असेंब्लीक बसतात ते 33 आहात, पूण तांचे स्लोगन पळय 27 आमदार म्हळ्यार कितले वगळ्ळे, 33तले 7 तो पयलें उडयता, म्हणटा तो म्हणटा की 7 येवपाना, म्हणजे ताका खबर आहा की आज 1.5 वर्सां इलेक्शनाक आहा, जवळ 2.5 वर्सां इलेक्शनाक, तेन्ना तो 27 म्हणटा, जेन्ना आनी 6 म्हयन्यांनी तो 21चेर येतलो, आनी जेन्ना एक्चुअली इलेक्शन उरता पळय तेन्ना तो डबल डिजीट सुद्दां करतलो काय कितें तांकांच दुबाव आसा।